मनशाचें प्रमाणीकपण कायद्यावरून वडटें जावचें. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रोचला. ह्या देवाच्या सारक्याक मनशांनी मान सन्मान दिवचो म्हूण देवान मोगाचो कायदो घालो. पूण हे देवाचे सारके मनीस वळखूंक पावलो ना. शेवटी देवान आपल्याच पुताक संवसारांत मनशा मदें धाडलो. देवाचे सारके जेजू क्रिस्तान दिसून आयले. ताचे जिविता वरवीं मोगाळ समजिकायेचें, सोंसणिकायेचें, बोगसण्याचें, काकुळतीचें जिवीत ताचें. आयच्या वांजेलान जेजू उगडास कोत्ता की मनशाचें प्रमाणीकपण कायद्यावरून वडटें जावचें ना तर मनीस स्वर्गा राज्यान भितर सोदचो ना. देवाचें उतर वाचलेल्योच पुरो ना. देवाचें उतर जें आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतनाची तपासणी करून आमचें जिवीत उक्तें कोत्ता तें आमी संदानाच्या संस्कारांत उक्तें करून एक बरें कुमसार करून कोत्ता तेन्ना आमी देवाची काकूट, दया, मोग अणभवूंक पावता. कित्याक संदानाचो संस्कार जावन आसा देवाचे काकुतीची जोर. ह्या संस्काराचो फायदो काडुया आनी दुसऱ्यांकूय ह्या संस्काराचो फायदो काडूंक शिकुया. देवाचें उतर वाचलें आनी संदानाचो संस्कार घेतलो पुरो काय त्या उपायाचो पुरतो फायदो काडूंक आमी मागण्यांक वेळ दिवंक जाय. देवाचें उतर आमचें जिवीत उक्तें केल्या तें आनी संदानाच्या संस्कारांतल्यान देवाची काकूट चाखल्या ती नवें जिविता आमकां मेळ्ळां तें आमी तशेंच सांबाळूंक आनी आमच्या देखीवन जिविता वरवीं दुसऱ्यांक देवाचे काकुलतीशी ओडून हाडूंक आमी मागूंक जाय. म्हणटूच आमी मागण्यांक आमच्या जिवितांत वेळ करूंक जाय. देवाची काकूट, दया, मोग आनी संस्कारांनी मागण्यांतल्यान हे धर्मीक रितींनी अणभवता. हीच काकूट आमी आमच्या बऱ्या कोडण्यांतल्यान दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां करपा ह्या विसाच्या बलिदानांत दर एकल्या पासत मागुया.